आमी आसा अस्नोड्या आनी अस्नोड्या हे फाटल्यान जें घर दिसता हे घरान चोरी जाली. चोरी अशी जाली की तेंच्या घरांतले भंगार चेन कांकणां आनी बाकीच्यो वस्तू रिंग्स घड्याळ ह्यो म्हणजे 4.5 लाखा वयर रुपयांच्यो वस्तू चोरान फाडले. मेन सांगपाचें म्हणजे चोर एक्चुली कशें आसता, चोर आसता तो घर बंद आसले बीन जाल्यार ते घरफोडी करतात किंवा कोण जाणटी बीन आसता जाल्यार पूण करतात. पूण हे घराचें काम चालू आहा दिसता वयर रुफींग हेचें जें काम चालू आहा घराचें ते घरान कामगार म्हणून येयल्लो जाल्यार कामगारानूच चोरी केल्या. 3 दीस जाले त्या कामगाराक आनी तेणें तेंची ती जाणटी बीन आसा तेंकां पयले तेंच्या घेवटेन आहा ती बीन आनी तेणें आलमार तेची फोडली तेंची आनी त्या आलमारींचें भंगार चोरलें. आनी तांकां डावट येयलो की असो तो चोरला तो लिपान रावलो थंयसर आनी हें केल्या उपरांत पूण तांकां डावट येयलो. त्या उपरांत तेंच्यांनी घेवन पळलो पूण मागीर तेंच्यांनी कोलवाळ पुलिशेक कंप्लेंट दिली आनी त्या उपरांत इन्वेस्टिगेशन जालें आनी पुलिसांनी बीन बरें हें करून मागीर चोराक धरलो आनी तेंचे भंगारी बीन ते सेफ आसा. सांगपाचें म्हटल्यार कितें आतां अश्यो ज्यो चोरयो जातात पूण हे चोरयो वचून अशें दिसता की विस्वास कोणाचेर दवरपाक ते आतां घरवाले उलयता आसतना आमी कामाक कोणाक आफयले जाल्यार ते चोर काय कितें हें कांय कळना न्हू. पूण अश्योच जर आतां अश्यो विस्वासान कोणाक कामाक हाडलो जावं आनीक कोणाचेर विस्वास दवरून सांगलो जाल्यार जर ते चोरी करून घडले जाल्यार हे सगळी हें जालें. अशीच आनी एक घटणूक जे कोलवाळ पुलीस जाल्ले रेवाड्या तशेंच जाल्लें. एक घर ते बंद आसलें आनी फक्त अर्द्या वराक ती खंय तरी भायर सरलेली तेन्ना चोर हो भायलो येतो गोंया भायलो तेणें फाटल्या दारांच्या भितर सरलो आनी सादारण 10-12 लाखांचे भंगार चोरलेले. कोलवाळ पुलिशेन अशीच मागीर कंप्लेंट जाल्या इन्वेस्टिगेशन करून मागीर हें करून बीन बरें काम करून त्या चोराक तसोच धरलेलो आनी हेय बीन 24 वरां भितर तेंच्यांनी ह्या चोराक कोलवाळ पुलिशेन धरलो. घरवाल्यांनी बी ताका थँक्यू म्हणलें आनी अशें जर इन्वेस्टिगेशन जालें जाल्यार लोक मातशें बरें आसलें. काल तुमच्या घरान चोरी जाली पळय आनी तो तुमी कामगार हाडलेलो पळय तेणेंच चोरी केल्या आनी हेतून देवाच्या हेतून तो मेळ्ळो. देवाच्या कृपेन तो चोरी गेला पळय ते आमचे भंगार मेवले. आय शूड से थँक्स टू द कोलारी पुलीस स्टेशन बिकॉज दे हॅव पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ब्रिंगिंग स्निफर्स, dog sniffers, plus fingerprints and so on. They acted so well. Within 6 hours, the entire case was solved. The culprit was caught. The gold bangles, 2 gold bangles and 1 chain and the other ornaments which were there was also found. So I should say thank you to the Kolwali police station. Especially I would like to say thanks to Vijay Rani. The gentleman is a very thorough gentleman. He is a nice guy, going out of his way to help people. And my blessings and my sincere thoughts for him is always there for him. सो तो जो एक्यूज आसलो पळय तो हांगा कसो कितें पावलो म्हणजे कामाक ओके. तो मनीस जो चोरी केला पळय तो तेजें नांव तन्वीर. तो आमी ताका कोणाक वळखना पूण आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा पळय तो तेकाय तेजो अनुभव नाहलो. तेजे लागीं तो 3 म्हयने काम करतालो पूण तेका हाडल्या उपरांत तेणें ही चोरी केली. म्हणजे तुमकां डावट बी येयलो तो असो हेवटेन पळयतालो बीन अशें कितें ना तेही आतां सद्याक तेणें आमकां काम करता आसतना डावट दिवंक ना. तितलो डावट दिवंक ना तेणें आमकां तितलें आमकां कळोंक ना तेजें कित्याक तो वर्कर न्हू म्हणटकच वर्कराचें आमच्यान तुका सांगूंक जायना कित्याक काम करतालो तो आनी 3रो दीस आहलो तेजो कामाचो 3रो दीस आहलो. पूण ताका डावट आसलो कितें कबाटान बीन आसा म्हणजे लॉकराक चावी बीन ते कशें ना सेकंड करूंक तें न्हू म्हणटकच वयर रावले म्हणटकच सारकें कळटा कितें पळय तें
हिंच्या रुमान कितें आहा पळयताय, कितली कबडां आहात, कितले हें आहात पळयताय, आनी कोण ह्या घरान कोण कोण रावता पळय तो. कित्याक रूफ उकडल्या उपरांत द रिजन वाय द रूफ वॉज ओपन बिकॉज इट वॉज eaten by white ants. Entire roof was eaten by white ants. So we had to replace the roof with steel tubes. That is fabrication. We were doing it, and this is how it happened. चोरल्या म्हणून केन्ना कळ्ळें? ना आमकां 20 तारखेर तेणें 20 तारखेर अर्ली मॉर्निंग, दॅट इज 2:30, बिटवीन 2:30 or 3:30 ही इन्सिडंट घडलो. म्हणटकूच जेन्ना तो घरान भितर सरलो, म्हाज्या सिस्टरलो बर्नर्ड ब्लांदीन जो रिपोर्ट दिला पुलीस स्टेशनार, पूण तेका तेजे पांय दिसल्या उपरांत तो कपडाच्या कुशीक लिपलोलो. कपडाच्या कुशीक लिपलोलो म्हणटकूच तेणें तेका पळयलो आनी पांय दिसले म्हणून तेणें खंय क्योज मारल्या उपरांत धांवन येयलें, भायर येयलें. तेन्ना हांव दुसऱ्या रुमान हाल्लो पळय तो, हांवूय उठलो. म्हाजी सिस्टर इन लॉ आहा पळय ती व्हडली लुट्स, तेणें आवाज दिलो म्हाका. म्हणून आमी येयल्या उपरांत कळलें की कोण भितर गेला म्हणून हांवें फर्स्ट थिंग वचून कबडां चेक केली. ही आमची कबडां आहा पळय ती तिनूय कबडां, दोन कबडां हांवें चेक केली. आनी त्या ब्लांदिनाच्या कबडान तेणें ती सेफ उकडली आनी तितूंतले कितें तें चेन आनी 2 हें आहा पळय त्यो कांकणां आहा पळय ती, आनी बाकीचे घोडियाल तें काडून पावलो. डावट येयल्या उपरांत मागीर तुमी कंप्लेंट? हय, हांवें मागीर इमिजिएटली डावट येयल्या उपरांत हांवें पुलिशेक कंप्लेंट केलो. आनी दे वर रायट ऑन टायम. म्हणजे तेंच्यांनी रोखडेंच हांगसर येवन आमचो रिपोर्ट घेतलो आनी दुसरे दिसा तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन चालू केलें. आनी मागीर आमी पुलीस स्टेशन दुसरे दिसा 8 वचून कंप्लेंट केली, सगळें बरयलें कितें जालां पळय तें इन्सिडंट सगळो तेंकां वचून सांगलो. गोंयकारांक सगल्यांक चोत्राय तुमी काम दिता आसतना तेजें आयडेंटिफिकेशन सगळें व्हेरीफाय करूनूच काम दिवपाचें. कित्याक भायले लोक आयज काल येवन आमच्या गोंयांत चोरी करतात. आतां आमी कोणाकूय कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार तोच मनीस येवन चोरी करता जाल्यार फायदो कसलो फायदो? तेका लागून आमी गोंयकारांक चोत्राय आनी सोडूंक जायात. हें काम दिता आसतना सगळें चौकशी करात. आयडेंटिफिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरिफिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ज्वारी खाताले आनी मारून पडटली तर म्हाका ते पांय दिसले तेजे. तेन्ना हांवें ट्यून्स मारली आनी सगळ्यांक उठयलें हांवें तितलें. तुका डावट येयल्लो? आं डावट येयल्लो ताका? हय, तो उबो आसलो सामको तेजे काबडाचे कुशीक. अल्फोन्सो 3 गोन्साल्वीस. अश्नोडच्यान प्रुडंट खातीर हांव श्याम सुंदर फक्त. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.